आज आमची मिटिंग झाली आणि ह्या मिटिंगेक गोंय राज्याचे आदले मुख्यमंत्री आणि आताचे कृषी मंत्री सर रवी नायक हजर आशिल्ले. त्याच बरोबर आमचो चीफ ऑफिसर मागीर आर्किटेक्ट बासू गाणेपारकर, आमचो बाबू रितीश आणि मागीर काउन्सिलर रुपक आशिल्लो आणि MEJ सगळे आशिल्ले. आणि आज आमची मुद्दाम ही मिटिंग आम्ही आज घेवपाची कारण आमचे दोन प्रोजेक्ट जे आसा, तो एक आमचो ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंग आमच्या सायडीक दिसता ती आणि गोल्डन जुबली कॉम्प्लेक्स कळ्ळें न्ही. अशे दोन हे जवळ जवळ कंप्लिशनाक आयिल्ले आसा. आणि आज ही फायनल अशी मिटिंग आशिल्ली आमची की खंयची कितें बारीक बारीक कितें काम आसा ताका लागून तो कॉन्ट्रॅक्टर किल्लेकार पळय आसा ताकाय आमी आपयल्लो आज गोल्डन जुबलीचो. ही जी गोल्डन जुबली बिल्डिंग ही 2012 हेचे फाउंडेशन घातलेले आणि मदीं काही कारणास्तव हे काम रखडलेले. त्याच्या नंतर गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी बाब रवी नायकाच्या उतराचेर एक त्या वेळार 2 कोटी मायज असे पैसे दिवन आमकां परत हे काम सुरू जाल्लें आणि ते आता परत त्याचे टेंडर जावन मागीर आनीक आमकां पैसे मेळून जवळ आमकां एक 3.5 कोटी रुपये मेळ्ळे आणि ते काम आता चालू आसा. जे कॉन्ट्रॅक्ट एक किल्लेकार म्हणटा ताका मेळ्ळे आसा गोल्डन जुबलीचे आणि ते तेणें आमकां सांगलां ह्या 15 ऑगस्टा पयलीं आमकां बिल्डिंग ती हँड ओव्हर करता म्हणून सांगल्या. सो ताका लागून आज ही मिटिंग व्हेरी इम्पॉर्टंट आशिल्ली. हेजें काम कंप्लीट 15 ऑगस्टा पयलीं दिता म्हणून सांगलें ताका करून आमकां. आणि जी तुमकां दिसता पळय आमची ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंग वूय बीन बिफोर 15 ऑगस्ट कळ्ळें न्ही. सो तो तुमकां जे कॉन्ट्रॅक्टरान ह्यावूय बीन कॉन्ट्रॅक्टर बाबचीस्कार आसा आणि ताणें बी आमकां सांगलां. आणि ही दोन्ही जे प्रोजेक्ट आमचे आसा ते बिफोर 15 ऑगस्ट ह्या फुडल्या 2 म्हयन्यांनी हे आमकां मेळटले म्युनिसिपालिटी. सो ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंग आहा थंय म्युनिसिपालिटी मागीर हांगासर आहा ती तुमी शिफ्ट हांगासरल्यान जी म्युनिसिपालिटी आमी ही जी हांगा आसा हांगासरल्यान आमी थंय शिफ्ट जातले कळ्ळें न्ही. सुंदर शी वास्तू आज ही उबी रावल्ली आसा आणि हांव खरेंच गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री तशेंच आमचे अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आमचे कृषी मंत्री बाब रवी नायक सर यांचे धन्यवाद तांकां म्हणटा की खंयच आमी पयशे सुद्दां कमी पडले ना. आमकां टायम टू टायम पयशे म्हणून आज ही बिल्डिंग सजी अशी उबी रावता आणि तेजे बाय 15 ऑगस्टा पयलीं आमी ते कशें काम करून सोंपयता. ते कितें म्हणल्यार ह्या असेल ते भितर म्हणल्यार हॉल जावं तशें कितें तुमी हें केल्लें आसा? तो एक थोडक्यान सांगचें म्हणल्यार की सकयल जो बेसमेंट आसा आमचो हांगा फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर जो आसता तो आमी ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह जे आमच्या सगळे ऑफिस स्टाफांक सगळे कॅबिनांनी सगळे आसतली. आणि फर्स्ट फ्लोर आसा सेकंड फ्लोर आसता काही 2 फ्लोर ऑलमोस्ट जाल्ले आसा रेडी. आणि सुरवातीक पयलीं आमी हेच प्रामुख्यान पयलीं घेतलेलें आसा की शिफ्टिंग करून तांकां सगळ्या स्टाफाक कळ्ळें न्ही सगळें थंय बसोवपाची. इवन सेकंड फ्लोराचेर 4 पर्सनांचे कॅबिन VCPचे कॅबिन आसा बाकीचे काउन्सिलर्स आणि वयर जो आसतलो तो कॉन्फरन्स हॉल आमचो आसा लास्ट कळ्ळें न्ही. तो बीन जातले बेगीन आमी कंप्लिशन करपाक पळयता. आमी फोंड्या सिटीन आसा जे जाग्यार फोंडा नगरपालिकेन एक गोल्डन जुबली प्रोजेक्ट 2012 घातलेलो. 2012 हेजी फाउंडेशन होम मिनिस्टर रवी नायक तेन्ना होम मिनिस्टर रवी नायक आशिल्लो तेन्ना तेजे हस्ते गोल्डन जुबलीचे फाउंडेशन घातलेलें. आणि त्याचे नुसार ही गोल्डन जुबली बिल्डिंग हांगा फोंड्यान जाता आणि त्याचे इनॉग्रेशन जे आसा ते 15 ऑगस्टाक करपाची आयज जी तेंची बसका जाली म्युनिसिपालिटीन. आमचो कृषी मंत्री रवी नायक आनी काउन्सिलरांनी CP आहा तेंची बसका जाली. ते बसकेन ठरयल्या की 15 ऑगस्टाक हे बिल्डिंगेचे उद्घाटन करचे, लोकार्पण करचे. तशेंच जी प्रशासकीय इमारत आसा जी म्युनिसिपालिटीची आता म्युनिसिपालिटी आसा तेजी कुशीनूच एक प्रशासकीय इमारत म्हणजे म्युनिसिपालिटी खातीर ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंग तेंच्यांनी बांदलेली आसा तिजेय 15 ऑगस्टाक लोकार्पण करपाचें ठरिल्लें आसा. आणि दोन्ही बिल्डिंगेचे 15 ऑगस्टाक लोकार्पण जातले अशें आमकां नगराध्यक्ष जो आसा आनंद नायक हेंनी सांगलेलें आसा. ह्या संदर्भान आतां जाता तितले तातडीन बेगीन काम करचें आणि बिल्डिंग पूर्ण करची कॉन्ट्रॅक्टराक पयलीं आदेश दिल्लो आसा. तो म्हणटा ते खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर.